आज 13 तारीख आणि जशें आमी पळय गेल्ली आमी ब्रेस्तारा गेल्ली आणि आमी सरपंचाक तशेंच संदीप हलियाल जो आसा द सेक्रेटरी आणि थोडे 5 मेंबर्स आशिल्ले थंय आमी वचून सगळ्या लोकांक डेलिगेशन घेवन आमी गेली आणि आमी तांकां सांगलें की तुमी जें केलां आसा पळय तें रॉंग केल्लें आसा आणि आमकां व्हिडिओन सांगलां दॅट ऑल डीम प्रोविजन जो आसा 66 आमी लायिल्लो आसा आणि अकॉर्डिंग टू अस इट इज अ मिस्टेक ऑफ द पंचायत बॉडी ऑफ नावेली पंचायत बॉडीची मिस्टेक जाल्या म्हणून कित्याक टायम आसता 15 दिसाचो आणि तिनी रिपोर्ट सेक्शन 66 15 days and they have given the letter if I'm not mistaken on the 18th right 18 तारखेक तिनी लेटर दिल्या म्हणून सो दॅट इज ऑब्जेक्शनाची पूण 15 दिसा प्रपोज करपाचें आसता पूण त्यांची मिस्टेक जाल्या म्हणून जालें मागीर आमी गेलीं आनी आमी पंचायतीक चालले आमकां कळून आयलें that the permission which was given to this Ajay Khanolkar was on the 4th whereas 6th सगळ्यांनी सांगलेलें आमकां तें नाका आनी पंचायत बॉडी तुका सांगिल्लें आमकां तें नाका म्हणून जालें आयज मिटींग कन्वे केल्ली सरपंच वॉज देर सेक्रेटरी वॉज देर फूल पंचायत बॉडी वॉज देर आनी आमी रातवाडो रेजिडेंट्स आशिल्ले 100 150 200 मायज लोक आशिल्लो भायल्यांनी आशिल्लो भितर आशिल्लो वेर वी हॅड अ हेल्दी डिस्कशन अँड दे टोल्ड अस त्यांची मिटींग 10 सुमार स्टार्ट जाली 10:30 काबार जाली तो आमकां सरपंच आमी कन्वे केले आनी आमी एक पॉयंट घेतला थोडे पॉयंट घातिल्ले ही सेट ऑब्जेक्शन हाडटा म्हणून द पंचायत इज ऑब्जेक्टिंग दीस म्हणून सो आमी मेंबर्सांनी ताका सांगलें ऑब्जेक्टिंग इज नॉट द वर्ड रिवोकेशन इज द वर्ड बिकॉज एडिशनल डायरेक्टर हॅज टोल्ड अस आमकां व्हिडिओन सांगलां ओन्ली द पंचायत बॉडी दे गिव लेटर जेन्ना आमी ऑलरेडी लायसन दिलां काडपाक जाता आनी रिवोक करपाक जाता केन्ना वेन द पंचायत बॉडी कन्वेन्स अ मिटींग एंड रायट्स एंड गिव्स टू द एडिशनल डायरेक्टर दॅट वी डोंट वॉन्ट इट आयज पॉल बाबान जो सरपंच आसा तांचे कोण वॉर्ड मेंबर रातवाडेवाल्यांचे विएना आसा रुलींग आनी ऑपोजीट देखून बॉडी आसा पंचायतीक ऑल तेणी सगळ्यांनी एक उलो मारलो आनी तेणी दे केम टू द कन्क्लुजन दॅट देस द पंचायत बॉडी इज ऑपोजींग इट सो नाव दीस लेटर इज गेटींग टायट आनी एट द सेम टायम आमकां एक हांवें आवाज उठयलो की TCP कडे ते दीस गेल्ले तेन्ना डेलिगेशन TCP कडे आमी लेटर RTI मागले तेन्ना डेलिगेशन गेल्ले तेन्ना RTI मागले तेन्ना आमकां कळून आयलें की TCP म्हणटा 100 मीटर लोड आसा सो हांव आयज त्या मुद्द्यार उलयलें सरपंचा कडेन हांव त्या मुद्द्यार उलयलें सेक्रेटरी कडेन की जेन्ना तुमी 28 येतात फेब्रुवारीच्या आनी तुमी सांगता ते पळय ऑन द सायट देर इज नो 6 मिटर्स ना एकूच मोटर वयता म्हणून देन हांव TCP गेव काय म्हणून 6 मिटर्स रोड TCPन कशें दिलें म्हणल्यार कोणा खावयलें त्या लोकांक खबर ना की TCP आयल्ली म्हणून आनी 6 ऑक्टोबराक TCPन हो रिपोर्ट केला म्हणल्यार हांगा कितें जालां पैसा फेको तमाशाक देखो जाल्ले आसा सो आतां आमी TCPन आमकां सांगलां तुमी जॉयंट इन्स्पेक्शन मागा म्हणून थंय तुमचे पंचायत बॉडी नावेलीची येवपाक जाय आनी लोकांक घेवन आमी इन्स्पेक्शन करतले म्हणून सो you all have demanded but now we are making a letter to TCP which we have made and TCP has to come for an inspection wherein we will show them that does not exist because railway बाग ट्रेवर बाग जे गांवचे आपण लोक आसा ते इन्स्पेक्शनाक आशिल्ले तेणी इन्स्पेक्शन केलें तेन्ना म्हाका दाखयला एक रस्त्या कडेन तांकां 4.2 एक कडेन 4.5 एक कडेन 5.5 मेळटा सो 6 खंयच मेळूना सो आतां हांव खालतीकायेन सांगूंक सोदता मिस्टेक जाल्या तांची खरें एकमेकाचेर आतां ते जातात यू नो इट इज लायक एलिगेशन्स बट खंय तरी भासाभास जाले आमचे एक मेंबर आसा बाय रोशनी बाय सरिता आशिल्ले ते मातशे आर्ग्युमेंट जाले समजून घेवपाक जाय सी वी हॅव कम हियर फॉर सोल्युशन तांकां हर्ट जालें कित्याक तांकां खंय सेक्रेटरीन तेणें डायरेक्ट एलिगेशन घातलां सेक्रेटरी संदीपाचेर दॅट सेक्रेटरीन सांगलें खंय तांकां की आय एम अंडर प्रेशर सरपंच इज पुटींग प्रेशर बॉडी इज पुटींग प्रेशर वेर इज सरपंच इज सेईंग वेर आय पुट प्रेशर secretary saying that secretary is also denying, but these are sort of allegations. That's why we request that cameras should be installed, so it should be transparent. हांव देव बरें करूं म्हणटा सद्याक पॉल बाबाक सरपंचाक आमचे उतराक मान दिवन हें घातलां. आतां रिवोक करचें लायसन्स, रद्द करचें, इन्स्पेक्शन जावचें, कित्याक आमकां आमच्या नावेली आमच्या रातवाडेकारांक सुसेग जाय. पण बेकार आसा म्हूण हांगा ना म्हूण. सो आय एम एक्सपेक्टींग ताजो रिपोर्ट आयज वतलो आनी इट विल बी रिवोक म्हणून. लास्ट मागता एडिशनल डायरेक्टरा कडेन, सरकारा कडेन मागता, TCP खंय सांगता, यू ऑल विल सी फ्रॉम दीस माध्यमांतल्यान पळयतले, मातशें रद्द करा, हे लोकांक नाका. लोकांक तुमी न्ही बरे भशेन सांगता जाल्यार लोकांक तुमी जागयतले.
अख्खे गोंय पेटला तशें आमी रातवाडकार फूल नावेली लोकांक घेवन आमी थंय बसतले आनी तुमचो सुसेग पिड्यार करतले. सो सीएमान हाची दखल घालपाक जाय. आनी टीसीपी मंत्री जो आसा विश्वजीत राणे हांव तुका अपील करता. नाव द लेटर ऑल्सो इज गोईंग फ्रॉम द सरपंच and the secretary and the body that they are opposing, they are objecting and they want it to be revoked. So सांगला ते जातले म्हणून हांव मागता. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात GNH.